बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर देव मनशांचे कान उगडता ताचो संदेश आयकोवच्या खातीर जॉबाचो बूक 33 16 बोर्ड. हो मोगाचे न्हू बोपय सक्रामेंतांत समी आज जेसूचें आराधन करया. ताचे संदेश आमकां दिता आसतना ते समजोवंक ते आयकोवंक त्या प्रमाणे जिवंक आमच्या आध्यात्मीक कान तो उगडून दी. गावया गीत K2 पेज नंबर 148. गुपित म्हज्या देवा तुका नमस्कार. गुपित म्हज्या देवा तुका नमस्कार. गुपित म्हज्या देवा तुका नमस्कार. उण्या रूपार तुनी आसायाल तारा काळीज मुजें सगळे तुका काल जाता. कित्याक नियाळ तुका सगळे सलभोता. देखून आपूण साको पारकूंकूच नजो एक स्पुत्रार तुज्या भावातीर मोजो. देवपूत सांगता तें देवपूत सांगता तें भक्तीन सत्मान भक्तीन सदमानता. हे सताचें उतर हे सताचें उतर सतस म्हूण ओपता. O sacrament most holy. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and thanksgiving. All praise and all thanksgiving be every moment done. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment done. भोव मोगाचें बोपय सक्रामेंताचें आराधन करचें आनी समयाच्या हाजरपणांत वेळ कसून जितलें वर्तें आमचें भाग मरियमेच्या जन्म दिसाक कुटुंबाचें फेस्त करूंक नव्या बेळाचें फेस्त करूंक आमी तयार जाता आसतना बोपय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी मागया. आमच्या गांवांत पावस उणो जाला. बरो पावस येवंक वत आनी ती धग उणें जावंक आनी आमच्या गांवांत बऱ्यांतलें बरें बेळें जावच्या खातीर मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत ती बरें बेळें जावच्या खातीर बरीं भुरगीं प्रायेन आनी जाणवयान वाडोवन बऱ्या फुडारा पावच्या खातीर आनी आमच्या कुटुंबांत बरीं काजारी जोडी आदर्श काजारी जोडी बरीं आवय बापूय आदर्श आवय बापूय आनी बरीं कुटुंबां आमकां समाजांत मेळच्या पासत पवित्र सभेन मेळच्या खातीर आमच्या कुटुंबा पासत आनी पवित्र सभे पासत ही आमी भक्तीपणी मरियमेच्या विनवणेद्वारे मरियमेच्या मजतीद्वारे देवा लागीं ह्या नव्यानाच्या दिसांनी आमी मागया. म्हाका न्हू ह्या वखदा देवाचें उतर आमच्या नियाळाक आमी हाडया. जॉबाच्या बुकांत 33 14 आनी 15 बळीर. Book of Job chapter 33 verse 14, 15 and 16. म्हणजे उपरांत सांगा देव एक पावटी वा दोन पावटी उलयता पूण मनीस ताका लक्षात दिना तर देव एक पावटी वा दोन पावटी उलयता पूण मनीस ताका लक्षात दिना जाल्यार मनशांचेर गाढ न्हीद येताना आपल्या हांतोळणार ताणें झेम काडताना एक स्वप्नांत रातीच्या एका दर्शनांत तो मनशाचे कान उघडता मनशाचेर गाढ न्हीद
न्हीद येताना गाढ न्हीद आपल्या हांतोळणार ताणें झेम काडताना हातून झेम एक स्वप्नांत एक स्वप्न रातीच्या एका दर्शनांत एका दर्शनांत सर्वेस्पर मनशाचे कान उघडता. कान उघडता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. समियान जेजू तू म्हज्या लागीं उलयताय, परतून परतून उलयताय. हांव जर तर लक्षात येना जाल्यार तू म्हज्या न्हिदेंत उलयताय, म्हज्या स्वप्नांत उलयताय, म्हज्या दर्शनांनी उलयताय. म्हाका एकाच परा म्हज्या चिंतनांनी तुझे संदेश म्हाका दिताय. तुझे संदेश आयकूंक म्हजे कान उगड, म्हज्या आत्म्याचे कान उगड, म्हज्या अंतस्करणाचे कान उगड. समियान जेजू तुझे संदेश हांवें आयकशें कर. दैवीक संदेशांक हांवें लक्ष दिशें कर. हांवें नाश जायनाशें कर. जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. रायांचो पयलो बूक 3 वसवर 5 वड. 1 Kings chapter 3 verse 5. गिबियोनांत सर्वेस्पर साल्मांक राती एका स्वप्नांत दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें तूं माग. गिबियोनांत सर्वेस्पर साल्मांक राती एका स्वप्नांत दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. समियान जेजू साल्मांव लागीं तूं स्वप्नांत उलयलोय, कितें जाय म्हूण तुवें ताका विचारलें. तुय म्हाका विचारताय. साल्मावन जाणवाय विचारली. तुजे संदेश आयकूंचे आत्मीक कान ताणें विचारले, तें तुवें ताका दिलें. समिया जेजू तुजो संदेश आयकूंचे, ते समजून घेवचे, त्या प्रमाणे जियोवचे. आत्मीक कान आनी आत्मीक विश्वे म्हाका तूं फावो कर. दृढ निश्चय म्हजे थंय तूं घाल. धर्मदूताची कृत्यां बुकां पयलो अवस्वर 17 वड. Acts of the Apostles chapter 1 verse 17. आनी निमाण्या दिसांनी हांव हें करतलो म्हणटा देव. सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो आनी तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतली. तुमची तरणाटी दर्शनां देखतली आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटली. आनी निमाण्या दिसांनी हांव हें करतलो म्हणटा देव. सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो प्रेरक आत्मा धाडटलो आनी तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतली. तुमची तरणाटी दर्शनां देखतली आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटली. पळय समियान जेजू आमचेर पवित्र आत्मो धाडूंक तूं अत्रेगानात साय. तुजो पवित्र आत्मो मुझेर धाड. सर ह्या वीक्षकांचेर धाड. तुजें आराधन करतल्या हर एकल्यांचेर पवित्र आत्मो धाड. आमी दर्शनां पळयशें कर. तुजे संदेश आमी आयकशें कर. आमी प्रवाद करीशें कर. आमकां बरीं स्वप्नां पडाशें कर. देवाच्या राजाचीं स्वप्नां, देवाचें राज पूर्ण करूंक, तें स्थापन करूंक आमी उमेदीन वावुरचें आनी आमच्या वावरांत आमी सुफळ जावची ही स्वप्नां आमकां पडाशें कर. सर्गींच्या राजांत तूं आमकां वर्त इनाम दितलोय, वर्त प्रतिफळ दितलोय. सर्गींच्या राजांत सासणीक सूख दितलोय. असलीं स्वप्नां आमी पळयशें कर. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. हेब्रेकारां बरयलें पत्र 12 वसवर 14 वड. Hebrews chapter 12 verse 14. सगळ्या लागीं समाधानेन जियोंक आनी भाग्यवान जावंक तुमी सदां जवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. सगळ्या लागीं समाधानेन जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सदां जवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. पळय सोम्या जेजू स्वप्नां सयत आमी तुजो ताळो आयकचे जाल्यार, तुजो संदेश आमी पारखीचे जाल्यार, दैवीक वाटेन चलाचे जाल्यार आमी सगळ्या लागीं समाधानेन जियेजय. सगळ्यांक बक्षीस जाय, सगळ्या लागीं राजी जायजय आनी भाग्यवान जायजय. अशें जावंक समिया तुजी कृपा आमकां दी. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. मातेवाचो वांजेल पयलो अवस्वर 20 वड. Matthew chapter 1 verse 20.
पूण झुजेन पूण झुजेन पूण झुजेन पूण झुजेन अशें आलोचन केल्लीच आलोचन केल्ली ताका स्वप्नांत ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत एक दूत दिश्टी पडलो दिश्टी पडलो आनी म्हणालो आनी म्हणालो झुजे झुजे दाविदाच्या पुता दाविदाच्या पुता मरयेक तुजी पतीण जावन पतीन जावन तुज्या घरा हाडूंक घरा हाडूंक भिये नाका भिये नाका. कित्याक तिचे थंय तिचे थंय गर्भी सांबाळू गर्भी सांबाळू पवित्र आत्म्या वरवीं जाला वरवीं जाला आवस्वर 2 वळ 19 हेरोद मरतस हेरोद मरतस सर्वेस्पराचो दूत दूत झूज एक दिश्टीक पडोन म्हणालो म्हणालो उठ बाळकाक आनी आवयक घे आनी आवय घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक त्या गावाक पाटी वचू पाटी वचू समिया जेजू सम्या जेजू स्वप्नां सयत सहित तुज्या आंबडव्या मुखांत्र मुखांत तूं म्हजे लागीं उलोवंक शेताय शेताय म्हज्या स्वप्नां सयत सपना सहित तुजो ताळो हांवें आयकशें कर शंकर आंबडव्यांक हांवें पळयशें कर तुजें सर्गींचें राज्य हांवें पळयशें कर शंकर सांता भक्तांक हांवें पळयशें कर शंकर सर्गींचेर म्हजी दीस दवरिशें कर अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू छय छय तुका जेजू हालेलुया होसाना हालेलुया म्हाका जेन्ना देवा बापाक समिया जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक हरसिया वाखाणया वंदिया आनी सर्गींचो अनुभव आमी जडया पेज नंबर 84 कंतार नंबर H25 देवा पापा करसिया अर्गंता का पाटोया देवा बापा करसिया अर्गांता का पाटव्या होगळिताची उसर्या स्तुतिताची करूया होगळिताची उसर्या कांताचो पावड्या हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया सौम्य जेजूक नावड्या कीर्तिताची गाजोया सौम्या जेजूक नावड्या कीर्तिताची गाजोव्या मैमताची वाकण्या उपकर्ता स्वभावड्या मैमताची वाकड्या उपकर्ता स्वभावड्या हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया पवित्रात्म्या कुल्लस्या सांगता मी वंदिया पवित्रात्म्या उल्लस्या सांगता मी वंदिया वैभवताचो परगट्या कुरपताची मागोया वैभवताचो परगट्या कुरपताची मागोया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया हालेलुया 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 गाऊया सांगता मी मेळूया संतोषान गाऊया सांगता मी मेळूया संतोषान गाऊया हसून नासून ताळयो पेटून मधुर गायन करूया हसून नासून ताळयो पेटून मधुर गायन करूया सांगता मी मेळूया संतोषान गाऊया सांगता मी मेळूया संतोषान वंदिया हसून नासून ताळयो पेटून मधुर गायन करूया हसून नासून ताळयो पेटून मधुर गायन करूया हालेलुया 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 गाऊया 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 हालेलुया 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 अर्गां तुका होगळाप तुका छय छय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाचनो सर्वेस्पर देव आमकां मार्गदर्शन करूंक आशेता. गॉड वॉन्ट्स टू कावन्सल अस, गायड अस, आनी तो ताचे संदेश आमकां दिवंक आशेता. विविध तरान तो आमचे संदेश दिता म्हणून गेल्या त्या फावटी आमी नियाळ केलें आनी 7 थरान देव आमकां मार्गदर्शन दिवचें आमी नियाळ केलें. एक देवाच्या उतरांद्वारे, दुसरें आमच्या आत्मीक वडिलांद्वारे, ह्या सर्मांद्वारे, प्रवचनाद्वारे, आमच्याच घरच्या आमच्या वडिलांद्वारे, गुरूद्वारे, शिक्षकांद्वारे. तिसरें मागण्याद्वारे देव आमकां मार्गदर्शन दिता. आनी चवथें तो आमकां मार्गदर्शन दिता कांतारांद्वारे, संगीताद्वारे. आनी पांचवें तो आमकां दर्शनां दिता, आमकां संदेश दिता, आमकां वाट दाखयता त्या मौनपणांत इन द सायलन्स ऑफ द हार्ट. आनी सगळें जें कितें घडटात, प्रकृतींत घडटात, ह्या चरित्रांत घडटात, त्या घडितांद्वारे देव आमच्या लागीं उलयता. आनी 7वें जावन आसा स्वप्नांत सयत देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलोवन आमकां मार्गदर्शन करूंक जाय आशिल्लें. ह्या विशयांत हांव उलयलों. देखून म्हाका थोड्यांनी फोन करून विचारलें, फादर स्वप्नांत देव आमच्या लागीं कसो उलयता? वय न्हीद जावन उलयता गी, वय म्हज्या स्वप्नांत म्हाका देवान उलयलो तसलो अनुभव जावना अशें सांगता आसतना हांवें विचारलें, तुमकां सपनां पडल्यांत की? वय फादर सपनां पडल्यांत, भिरांकूळ सपनां पडल्यांत, वायटय सपनां पडल्यांत, थोडे फावटी बरीं सपनां पडल्यांत, पूण देवाचो संदेश आमकां आयकूंक मेळना, म्हाका आयकूंक मेळना. देवान म्हाका मार्गदर्शन करूं ना. तेन्ना म्हाका जेन्ना हांवें चिंतलें, हांव हांगासर विवर्शितां पळयत पुस्तकांत देव स्वप्नांत कशें ताच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन करता गी म्हणून. एक भयण हांगासर रेतेर करूंक आयिल्ली आनी ती रेतेर करूंक आयिल्ल्या वेळार ती म्हाका म्हणटा, फादर म्हाका स्वप्नांत म्हजो बापूय येवन दोसता. म्हाका दोसता. कशें दोसता म्हण विचारतना बापायचीं भिरांकूळ वायट खोटीं स्वप्नां म्हाका पडटात आनी म्हाका तसो राग येता आनी ताका हांव वायट मागतां आनी हांव ताचे कडेन झगडटां आनी तो नाका जाल्लें करचें म्हाका दिसता. आनी अशें ती सांगता आसतना तिका हांवें पयलें म्हणें, तूं एक रेतेर कर. सुरवेर ती म्हणाली म्हाका रेतेर करूंक वेळ ना म्हणाली, पूण उपरांत जायते फावटी तिका तसलीं सपनां पडोन खंय ती गेल्ली. त्या सपनांत हांव ती सुटका जोडूंक ती म्हणटली तांचे कडेन म्हाका म्हजो बापूय दोसता, बापायचो दुश्ट आत्मो दोसता, म्हजो बापूय बरी जिणी जियोना, वायट जिणी जियेलो, तो बऱ्या तरान मरोना, देखून म्हाका दोसता. खंय गेल्यार तिका सुटका लापोना. उपरांत हांवें सांगलेल्या बरी ती दैवीक रेती मंदिराक एक रेतेर करूंक आयली. रेतेर वेळार हांवें तिका सांगलें, एक बरें कुमसार जा आनी कुमसार जाल्या उपरांत एक बरें एक कावन्सलींग जा, सगळें तुजें जिवीत उक्तें सांग आनी ताच्या उपरांत आंतरीक बरी भलायकी जोड घे, सुटका सोडवण जोड घे, देंवसाराच्या सैतानाच्या खोट्या स्पिरितांक समिया जेसूच्या नांवान भायर धांवडय आनी उपरांत पवित्र आत्मे खातीर माग, पवित्र आत्मेचो अभिशेक जोड. आनी हें सगळें केल्या उपरांत त्या रेतेरीच्या करेक ती म्हाका म्हणटा, फादर म्हाका वर्ती सुटका अनुभव जाता. आतां म्हाका देव म्हज्या स्वप्नांत म्हज्या काळजांत निरंतर उलयता तें म्हाका अनुभव जाता. आनी ताच्या उपरांत जायते बरें ती रेतेर करूंक आयली आनी ह्या हप्त्यांत ती हांगासर ती रेतेर करूंक आयल्या. ती म्हणटा तिजी आवय भोव बरी सोबीत बऱ्या सुगुणाची दुर्बळी स्त्री. तिजो बापूय ग्रेस्त मंथनाच्या कुटुंबांतलो म्हणून तिजी आवय त्या दादल्या लागीं काजर जाली. पूण काजर जाल्या उपरांत कळ्ळें तो एक खोटो व्यक्ती. रातीक सयत थोडे फावटी घरा येनातलो, कोणागेर वचून रावतालो, कोणागेर वचून न्हिदतालो. आनी अशें ताका जायतीं भुरगीं जल्मालीं, 7-8 भुरगीं जल्मालीं. त्या 8 भुरग्यां पैकी ही एकली जावन आसा. ल्हानपणांत तिच्या बापायचें खोटेपण नालिसाय पळयलां. बापूय म्हणजे आब व्हडली माय कुटुंबाची सयत ताच्या बापायक कांटळतले. तो एक मास्टरी जावन आसलो, इस्कॉलांत बरें शिकयतालो, पूण सांजेर ताची खोटीं कामां आनी वायट स्त्रियां सांगाता तो सगळें वेतालो. हें सगळें पळयलां. उपरांत कांयच आस्तबदीक सोडिनासतना आवयक आनी भुरग्यांक तो मरण पावलो. हांकां हॉस्टेलांत तांणी ल्हान व्हड जायचें पडलें, सिस्टरांनी तांकां पळयचें पडलें. आनी काज जाल्या उपरांत घोवा थंय जायते तरान जुलूम तिका मेळ्ळो, दूख तिका मेळ्ळें. आनी आतां तिका तिजो बापूय मेल्लो सपनांत येता आनी आतां तिजो घोव मेल्लो सपनांत येता, दोसता. पूण उपरांत रेतेरे उपरांत दोशिना. कित्याक म्हण तेजेच कडेन हांवें विचारता आसतना, कित्याक मेल्ल्यांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा, देव तांची झडटी करता, एकच तांकां बलगत्रींत दवन तांकां नितळ करता.
तांणी देवाक संपूर्ण तरान तिरस्कार केल्या ती कोणा येतात पूण देव तांकां पुलगत्रे नितळ करूंक हर तरान तो देव आशेता आनी उपरांत नितळ करून सर्गींच्या रासाक तो आपूण व्हरता. पूण आमकां आसा ते एक वर्ते मिसांव आमच्या जिवितांत कोणाची आमकां वळख आसा, कोणा सांगता आमी संबंद दवरला, कोणा लागीं उलयल्या, कोणा सांगता आमी जियेल्या, तांच्या आत्म्याच्या साल्वासा खातीर मागूंक. ती मेलीं जाल्यार तांच्या आत्म साल्वार जावंक, त्या पुलगत्रेंत हांव तांणी बाचाव जावंक आमी तांच्या खातीर मागूंक, त्याग सॅक्रिफीस करूंक, बरी जिणी जियोंक, मिसाच्या बलिदान वांटो घेवन मिसाच्या बलिदानाचें तें पुण्य फळ फळ सयत तांकां मेळच्या बरें करूंक आनी तांकां सरकार धाडूंक. आनी हांवें रितीरी वचोन म्हज्या बापाय खातीर, म्हज्या घोवा खातीर, कोणें म्हाका सगळ्यांनी दुखेलां, म्हजो भाऊ सरला ती म्हणटा, ताच्या खातीर ताणें तांकां कांयच बरें करून पळोवना, ताच्या खातीर मागल्या. उपरांत तिका असलें एक दर्शन मेळ्ळें की सपनांत सयत तिणें पळोवंक सुरू केलें की तिजो बापूय देवा मुखार संतोशान आसा, आनंदान आसा. तिजो घोव सयत सरकार देवा मुखार आनंदान संतोशान आसा. तिजो भाव सयत सरकार संतोशान आनंदान आसा. आनी ती म्हणटा फादर आतां सपनांत सयत देव म्हज्या लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान देव साल्मो राया लागीं उलयलो सपनांत, जाकोबा लागीं, इसाकाचो पूत जाकोबा लागीं देव उलयलो, जाकोबाचो पूत जुजे लागीं सपनांत देव उलयलो, नव्या तेस्तामेंतांत जुजे लागीं देव उलयलो. कित्याक ते मागण्यांत ध्यानांत देवा लागीं उलयले. देखून हेब्रेय घरां बरयल्लें पुत्र म्हणटा समाधानान जियोंक पळया, सकाळां बक्षिया, राजी जाया, भाग्यवान जावंक सदां. मोगाच्यान आमच्या स्वप्नांत जें कितें आमच्या भितरल्या मतींत आसा, कॉन्शियस मायंड, अनकॉन्शियस मायंड आनी सबकॉन्शियस मायंड, जें कितें आमच्या भितरल्या उगडासांत, भितरल्या स्मरणांत आसा तेंचो स्वप्नांत वयर येता. देखून पयलें आमकां बरीं स्वप्नां पडा जाय, आमकां देवाचो संदेश आयका जाय, देवाची वाट आमकां कळा जाय आनी सर्गींचे दैवीक संदेश मेळत जाल्यार देवा थावन आमी आमचे भितरले अंतस्करण, भितरले उगडास, सबकॉन्शियस मायंड आनी अनकॉन्शियस मायंड नितळ करून घेवचो. देखून मोगाच्यान आमी रेतेरी घेवचो. देखून आमी एक रातीच्या जागरणाक येवचो. सप्टेंबराच्या ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेर रातीचें जागरण आसा. सगळी रात आमी मागणें करीत. जाकोब सगळी रात मागणें करूंक लागलो. थंयसर स्वप्नांत देव ताच्या लागीं उलयलो, सर्गींची दर्शनां ताका मेळ्ळी. जुजे मागणें कर न्हिदोंक गेलो, देखून स्वप्नांत देव सांज जुजे बापा लागीं देव उलयलो, म्हजे लागीं तुजे लागीं आमची स्वप्नां सयत नितळ कर. कसलीं वायटाची स्वप्नां येतात जाल्यार आमी बरें कुमसार जावना, आमकां सारकी शिकोवण कळीत ना. कोणी म्हाका येवन म्हणटा फादर म्हाका स्वप्नांत सोरोप दिसतात, सरपंच शिराप आसा गी, या म्हज्या बोगाच्या भावा भयणीनो एक बरी रेतेर करा. हांगासर हरी एका हप्त्यांत एका हप्त्याची रेतर आसा, एकाच दिसान तुमकां ती शिकोवण मेळना. कित्याक आमी मोबायल म्हणून जायती संवसारी शिकोवण मेळटा, त्या शिकोवणेंतून मेकळे रावन मोबायल ऑफ कर, एका हप्त्याची रेतर करता आसतना आमकां खरी शिकोवण मेळटा. खंयचीच मन जात सोरोप जावं दी, जीव दाळ जावं दी, मन जात जावं दी, ह्या कोणी मनीस सयत आमचे शिराप घालूंक शकना. तो शिराप आमी जोड घेवचो जर तर खोटेपणांत, नालिसायेंत, संवसारी लाभदोण्यान आमी जियेल्या तर. आमच्या काळिजांनी मन नितळ करतच. स्वप्नांत आमकां सोरोप दिसता जाल्यार आमी जाणा जाता देव आमकां जागयता. सोरपा बरी आयलें वीक आमच्या जिवितांत, पातकाचें वीक आमकां नाश करूंक साध्य आसा. देखून सारक्या वाटेन चल. ह्या खंयच्याय तराच्या पितीसपणांत तूं आसाय, हे कोणें सांगलें अंधविश्वास तूं मागन तूं फात्योन आसाय, पूण खरी सर्गींची वाट तूं जाणा जा, न्ही जा. खऱ्या देवाक तूं वळखून घे आनी ताजें आराधन कर. बोपय सक्रामेंताचेर दीस घालया मोगाच्यान. आमी सोमया जेजू लागीं मागया. सोमया जेजू तूं खरो देव, नीज देव, एकच देव, तुजें आराधन करूं. तुजी खरी जाणवाय म्हाका दी. तुजो संदेश आयकूंचे बरी म्हजे आत्म्याचे कान उगड. म्हाका आध्यात्मीक सपनां पडाशें कर. हे सोमया म्हज्या जिवितांत ये. म्हाका नवी बरी भलायकी दी. म्हजे सर उगडास सयत नितळ पवित्र कर म्हण देवा लागीं आमी मागया. L22 पेज नंबर 167, पान नंबर 167, 167, L22, L22. ये सोमिया तूं मोजा जिवितांत ये धनिया तूं मोजा काळजांत नवी भलायकी दिवंक आत्म्याकी नवी भलायकी दिवंक
Yesu mia, Yesu mia, Yesu mia मुझे तैये. दोन्ही हात वयर करया आणि काळजांत जावन आमी सम्याक आपोवया. Yesu mia, Yesu mia, Yesu mia मुझे तैये. येसू मिया म्हणजे अंतस्कर नितळ कर, म्हज्या फाटले उगडास नितळ कर, म्हज्या स्वप्नांत सहित तुका पळोवचे भाग म्हाका फोक, म्हज्या स्वप्नांत सहित तुका आयकोवचे भाग म्हाका फोक, म्हज्या स्वप्नांत सहित हांवें बरें करणे करी शंकर, म्हज्या स्वप्नांत सहित सर्गीच्या रासाची स्वप्नां म्हाका पडा शंकर. येसू मिया तू मुझा जीवितांत ये धनिया तू मुझा काळजांत नवी भलायकी दिवकात्म्यागे, नवी भलायकी दिवकात्म्यागे. येसू मिया, येसू मिया मुझे तैये. मोगाचें नांव सम्या जेचो थंय एकवटांत आमी विविध त्या सांग खातीर आतां आमी मागया. जो कोण जन्म दिवसाचे आसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. जविटा सिमरन क्रास्ता, एस्टेला लासरादो एंजेलोरू, ब्लॉसम लोबो पुणे, गेविन अशोक लेडी हिल मैंगलोरू. 68th बर्थडे सेलिन बिट्टो बहरेन. 5th बर्थडे शारॉन डिसोजा किन्नीगोळी, क्रिस्टिन डिसोजा मारोलू, जसिंता डिसोजा बेलतंगडी. तशेंच आज कोण काजाराचो दीस आचरतात तांकांय आमी अभिनंदन म्हणटा. देवाक हरगां आनी होगला दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां अनुभव केली आनी दैवीक आराधना आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार तांणी मागलेलें देवान तांकां फोव केल्ल्या पासत. टीना आनी रोशन लोबो पेजार, रिटा डिसोजा बरी भलायकी आनी जायतीं आशिर्वादां बेसांवां देवान तांचेर फोव केल्ल्या पासत. मँगलोर तावन कॅथरीन जे फेर्नांडीस जोग फॉल्स जायतीं अजापां विजमितां जाल्ल्या पासत ती देवाक हरगां आनी होगळाप दिवन आसात. हरगां आनी होगळाप तुका सम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सांवा पासत मागया. मिशेल डिसोजा आनी ताचें कुटुंब USA तावन तांच्या त्या सांवा पासून मागो उलो दिता. बरी भलायकी लाभच्या पासत स्टेला रोजारियो नागोरी, एमेलिया डिसोजा परमपल्ली, उतर प्राय जाल्यार 100 वर्सां उतरल्यांत तिका बरी भलायकी देवान आनी लांबाव दिवच्या पासत बरी भलायकी मेळच्या पासत. रुपा मोनीस काळजाची बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी ट्रिटमेंट बऱ्या तरान जावच्या पासत. कॅथरीन आल्मेडा मुंबई, थॉमस डिसोजा किरें, जुलियाना डिसोजा किरें, अनिता डिसोजा किरें हांच्या विशेष ते सांवा पासत. ऑरविन आनी ऑल्विटा हाच्या ते सांवा पासत. नवीन आनी ओलिवियाचे ते सांवा पासत. ग्रेटा ब्रिजित मेंडोन्सा, हिल्डा दांतीस, जोसेफ प्रिमा डिसोजा आनी केविन डिसोजा हांच्या ते सांवा पासत. लॉरेन्झो डिसोजा आनी मर्टल डिसोजा हांच्या ते सांवा पासत. आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगड्या पासत मागया. देवादीन ॲग्नीस मेरोंडा, देवादीन रेमंड डिसोजा आनी कुटुंब, देवादीन रॉबर्ट इग्नेशियस डिसोजा वर्ली कॅनडा, देवादीन मेरी पिंटो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी वर्ली, देवादीन मार्क पिंटो वर्ली, देवादीन रोनी फेर्नांडीस मोलुंडू, देवादीन वीणा मोरायस मोलुंडू, देवादीन फेलिक्स मोरायस वर्ली, देवादीन हेलेन मोरायस वर्ली, देवादीन मायकल मचाडो उद्यावरा, देवादीन नवीन मिनेजेस कासिया डेथ एनिवर्सरी,
नतालिया डिसोजा कुलशेखर देवादीन अनिता डी अल्मेडा उडपी देवादीनल्या कुटुंबांतल्या सर मालगणाचो उडास करता मारिया डिसोजा किनिगोळी मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता मारिया डिसोजा वकोला देवादीन विजे डिसोजा कल्याणपूर देवादीन सिम्प्रिन आनी क्रिस्तीन अरान्ना मुंबई देवादीन पियुस डिमेल्लो कोटेश्वर देवादीन मोंती मिनेजेस कद्री देवादीन ॲलिस नोरोना कद्री देवादीन सेलिन पिरेरा कद्री देवादीन जॉन मास्टर कद्री देवादीन ॲनी रोड्रिगस कद्री देवादीन एलिझाबेथ आनी जोखिम पिंटो निटोडी देवादीन आल्बर्ट आनी क्रिस्टिना डिसोजा अंबरनाथ देवादीन थॉमस डायस उपिनंगडी कुटुंबांतल्या समेस्तांचो उडास करता डायस गेल्या कुटुंब आनी सिल्वेस्टर डायस उपिनंगडी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी देवादीन जोखिम सिक्वेरा ताणे 13th डेथ एनिवर्सरी देवादीन जॉन इमानुएल डिसोजा ताणे ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमीन सरलेल्या समेस पावट तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमीन आमी नोवेनाचो दुसऱ्या दिसा त्या नोवेनाच्या सर्त्यासां पासत आमी मागया आज आमी विशय जावन पवित्र सभे पासत मागचें पवित्र सभेच्या वडिलां पासत सर काजारी जोड्यां पासती आमी मागचें बाळोक मरये लागीं मागणें ये मोगाळी बाळोक मरये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजें भुरगीं व्हडा संतोशान तयाराय करता आसतना तुवें पवित्र सभेचो केल्लो मोग नियाळून आमी पवित्र सभेचो मोग करूंक आमकां शिकय पवित्र सभेंत आसलेले थंड आनी पंगड निवरावन एक हिंड आनी गोवडी जावंक आमच्या मुखेल्यांक बरें मन आनी खरो उजवाड दी म्हण आमी तुज्या लागीं मागता हे आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्या देवपुता आमच्या समिया जेजूचे नावी जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन दिंबी घालया बोपय सक्रामेंताचे आशिर्वाद चडटा आसतना ये समिया म्हज्या जिवितांत ये म्हणून आमी जेजू लागीं मागया सोमिया तू मुझा जीवितांत ये दुनिया तू मुझा कळसांत नवी बागी देव का नवी बागी देव का ये सोमिया मुझे प्रवेश गीत देवी गाना बुकांता हूँ गीत नंबर ये 13,526 बापा समोर सर्व आमी एकठांय झाल्या भक्तीन आनी माना उतरते आयकोंक आमकां समर्पण पवित्र बलिदाना येया गाव्यास एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायनांनी अर्गां दिव्या ताणे केल्ल्या सरूपकारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या आसता विशेष रितीन आमच्या जिवितांत जागृत रावोंक आनी विश्वासी साकरा बरे सदांनीत देवाक सोदूंक आनी देवाचो अनुभव करूंक आज आमकां देव स्तुती आपोवणें दिता
सर्व रितीने आमच्या जिवितांत लाभलेलो हो भावार्थ एक उत्तीम देणे म्हूण लेखून देवाक दादोसकाय भोगचे खातीर आमी आमच्या जिविताची साल खरी नितळ निर्मळ करूंक आयची वाचपां आमकां पावणे दिता आसतना मोरयेच्या जल्माक तयाराय जावन नवें असो दुसरो दीस आमी आज आचरसितांव विशेष रितीन पवित्र सभेंतय मोरयेची देणगी सर्व रितीने तिणे हाडलेलो तो एकवट आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत तशेंच आमच्या क्रिस्ती जिणयेंत हाडूंक मोरी आज आमकां एक प्रेरण देखून मोगाळ भवनां आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया सर्व रितीनी सोमयाच्या येण्याक तयार रावूंक सोमयातय विश्वासी रावन आमची क्रिस्ती जिणी अर्था बरीत करूंक आनी पवित्र सभेंत सदांनीत आमच्या जिविताची साल सारकी करून तो एकवट सदांनीत आसा करूंक गरजसो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोव भाग्यवंत अंकवार मरयेक आमी आज भक्तीन वंदितांव. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांब पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावां भयणीनो, सोर आमच्या कश्टां आनी आनवरांनी तुमच्या भावार्था विशयांत चिंतून आमकां जायती बुजवण मेळटा. कित्याक सोमयातय तुमी तीर रावल्यार आमकां जीव भरतलो. तुमकां पळोवन देवा हुजीर आमी भोगतांव ते सर्व ददोसकाये पासत तुमच्या विशयांत आमी देवाक कशीं अर्गां दिवयेत. परत्यान तुमचें तोंड पळोवंक आनी तुमच्या भावार्थाक कांय उणें आसा जाल्यार तें भरती करून दिवंक देव आमकां फोव करूं म्हणून दीस रात आनीकी चड उर्बेन आमी ताचे लागीं मागतांव. देवान आमच्या बापानूच आनी जेजून आमच्या सुमयान आमकां तुमचे सरशीं येवंक वाट केल्यार पुरो. जसो तुमचे थंय आमचो मोग बरोवन उमतता तसोच तुमचोय मोग एकामेका थंय आनी सोमेस्त थंय बरोवन उमतसर सोमीस तो वाडोवं. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सोमेस्त आपल्या भक्तां सांगाता प्रत्यक्ष जाताना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निश्कळंक जावन उबी रावच्याक तस तुमची काळजां तीर करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. तुज्या मोगान आमकां भर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतले हांव. तुज्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतले हांव. मनशानो पाटी वसा अशें फर्मण दिवन
मनशांक तूं परत्यान मातयेक फाटीं व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फरा सारकी. श्लोक. तुज्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतले. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदू आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुजें मोन केदळपर्यान रागार रावताय. तुज्या साकरांची तुका बिरमोत दिसूं. श्लोक. तुज्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतले. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां बर अशें आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो सगळो वावर सुफळ कर. श्लोक. तुज्या मोगान आमकां बर सर्वेस्परा आनी आमी आनंदान भरतले. Alleluia, 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 Alleluia. जागृत रवा आयती रवा कित्याक मनशा पूत खंयच्या वेळा येतलो तें तुमी नेनात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमी जागृत रवा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनात. उडा सोरा सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पोण नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पूत येतलो. तर दुनियान आपल्या हेर साकरांची मेल खबरदारी घेवंक आनी तांकां वेळा वेळार तांची पोड मेजून दिवंक नमी आरलो पातयेनेसो आनी बुदवंत साकर म्हळ्यार कोण तो. आपलो धनी घरा फाटीं येतना आपलें काम करनासा तो साकर भागीस सय. सतस हांव तुमकां सांगता आपल्या सगळ्या आस्त बदकाची खबरदारी तो ताचेर सोडतलो. पूण जर तो एक नश्टी साकर जायत आनी म्हजो धनी फाटीं येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या सांगात्या साकरांक कश्टीत आनी बेबद्या सांगाता गम्मत मारीत तर त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी पातक्यां थंय ताका लोटतलो. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी सगळीं खंयसरी पैण करचें जाल्यार पयलेंच आमी रैलाची वा विमानाची तिकेट काडून त्या दिसाक तयाराय करता. आनी तें पैण करता आसतना आमी सर्व रितीची जागृतकाय आमच्या जिवितांत करता. कित्याक जर तर तें रैल वा विमान सुकलें जाल्यार आमचें पैण आमकां करूंक जावचें ना आनी जें योजन आमच्या जिवितांत घडलें तें कार्यागत करूंक आमकां जायना. त्याच रितीन आमच्या क्रिस्ती जिविताचें योजन संपूर्ण करीचें जाल्यार सर्व रितींनी आमी आयते रावूंक जागृतकाय आपणावंक आनी सोम्याच्या येण्याक सदांनीच आमची तयाराय करूंक आज आमी आयकल्ली वाचपां आमकां पावणें दितात. त्या खातीर म्हज्या जिवितांत सर्व रितींनी विश्वासी साकरा बरी जसो तो दनयाक राखून रावता, दनयान दिल्लें काम विश्वासपणी करता, दनयाची सर्व रितींनी ताच्या आस्त बदकाची जागृतकाय आनी बरेपण तो आशेवन
आपली सेवा थंयसर दिता तशेंच हांवें आनी तुमी क्रिस्ती भावार्थ जियेत आसतना सर्व रितींनी देवाक विश्वासी रावून देवान आमकां दिल्ली जबाबदारी आनी सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळ आमच्या जिवितांत हांव योगदान बरेंपण आनी भावार्थाक विश्वाची साकोर जावन जियोवची गरज आसा. त्या खातीर सा पावलो तेसलोनिकारांक बरोवन स्पश्ट करता, जर तर तुमच्या जिवितांत आमी पाठयलेलो भावार्थ थीर आसा ताका विश्वासी जावन तुमी जियेतात तर म्हाका व्हरती दादोसकाय आज मोगाळ भावन आनी भयणीनो देव आमकां तेंच सांगता, तुका हांवें हो क्रिस्ती भावार्थ दिला, हे क्रिस्ती जिवीत जियोंक आपण दिलां. पवित्र पुस्तकांतलें उतर वाचून त्या प्रकार तुज्या जिविताची चाल जिविताची दिशा नमियारूंक तुका हांवें अवकाश दिला. जर तर तूं विश्वासपणी तें करताय, विश्वासपणी हांवें दिल्ल्या उतरांचो पाळो करून सर्व रितीन तें उतर पाळन तुजी जिणी बऱ्या मेठांनी चमकताय तर म्हाका व्हरती दादोसकाय भोगतली. मोरयेच्या जल्माच्या तयारेचो नोवेनाचो दुसरो दीस आमी आचरीत आसतना मोरयेच्या जिवितांत आनी आमकां तेंच शिकोवंक मेळटा. सर्व रितींनी देवाची योजन संपूर्ण करच्याक मोरी आपलें जिवीत समर्पूंक शकली. सर्व रितींनी आपल्या जिविताचें समर्पण देवाच्या योजना खातीर दिल्यार मात्र आपल्या जिवितांत दादोसकाय भोगूंक साध्य आसा म्हणलें ती समजली. तशेंच मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमची जिणी देवान दिल्लें एक वर्तें दायज म्हण लेखया देवाक सदांनी ती दादोसकाय भोगूंक आमी अवकाश कर दिवया. आमच्या जिविताची दिशा आमच्या जिविताची चाल सोम्या थंय केंद्रीत करून सदांच भावार्थाची वाट आमची जिवाड दवरया. आमेन. गीत नंबर D16 पानसंको 3:3. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एकत्रेक म्हजो हावा भेटोवन दिता, सर्वस मुझे तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वायन तुका भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुवेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयकायेच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिताव आनी तुज्या हातांतली परतून घेताव. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हण मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा आपुवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अंकुवार मरियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाखणताव. शेकान शेक प्रितोमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमितां, सर्व काळी मनशांतय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लांडवीक चाकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो.
ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणटा सरगार. तांचे वाकणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. दळबारांचो सर्वेस्पोर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया. सुमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सुरेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो आमी उडास करता. बापा तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पडोवचें भाग फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये मती सायबिणी सांगता. भाग्यवंत जोजेचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडो मेट्स ह्या स्विटीचे ते मारतीर सांत ह्या समेस्तां सांगता. सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे म्हाका पावना देवतांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये बेगी ये आमच्या बीळ, राव सदांच आमच्या काळजांत. सस्निक दैवीक सप्त संवसारांत आयलो लोत, मनशा कुळा खरो जीव दिलोलो. तुजें कान सदां दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगवंत अंकवार मरियेचो उगडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच अंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगाता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सकळ सांगाता मेळ्या, सकळ लागीं सरया. आमचे ताळे एकया, मोर एक होगळसिया. मोता हितलानी सोद्या, फुलां एकठांय करया. तांचो एक मुकुट गोंत्या, आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेळया, सकळ लागीं सरया. आमचे ताळे एक
खो गळसी